स्वागत करता। मत्स्य दुष्काळ आशिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रतिबंध कालावधी पयलेच अगड समुद्रात मत्स्यमार बंद झाला। तेजेन जास्त संख्येत बोट बंदराचेर लंगर घालन आसात। 2022-23 सालात समुद्रामार्फत 1,31,03,993 मेट्रिक टन नुस्तें मारले। तशेंच न्हंयेत मेळून 13,941 मेट्रिक टन मत्स्यमार जाले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 1,139 मोटर बोट आणि 7,992 मोटारीकृत बोट आणि तशेंच 7,992 होडी आसात। पावसाच्या सुरवातेक जून 1 तारखेच्यान जुलै 31 तारीख पर्यंत केंद्र सरकार मत्स्यमाराक प्रतिबंध करता, कारण ह्या 2 महिन्यांत नुस्त्याची संतान उत्पत्ती जावचो कालावधी जावन आसा। ह्या 2 महिन्यांत होडयेचेर आणि पारंपारीक नुस्तें मारूंक मात्र अवकाश आसा। गेल्ल्या 2 वर्सांक पळोवंक गेल्यार कोविड आणि तुफाना लागून मत्स्यमार धंदो लुकसानात आशिल्लो, जाल्यार ह्या वर्साक समाधान आसा अशें नुस्तेकार सांगतात। कारवार शहराच्या जिल्हा आस्पत्रेच्या प्रसूती प्रभाग लागीं रात्री न्हिदिल्ल्या एक व्यक्तीलो मोबाईल चोरिलो दृश्य CCTV मार्फत मेळ्ळो। गेल्ल्या 4 दिवसां फाटीं जिल्हा आस्पत्रेच्या प्रसूती प्रभाग लागीं काही लोक रात्री न्हिदिले आणि काही खुर्चेचेर बशिले। ह्या वेळाचेर इलो एक चोर सकल न्हिदचे नाटक करून बाजून न्हिदिल्ल्या व्यक्तीलो मोबाईल चोरलो आणि ते दृश्य CCTVत रेकॉर्ड जाले आणि तो व्हिडिओ आता व्हायरल जाला। पोलीस चोराल्या शोधाक लागलात। क्लियर तो कळे मुख फुल एंड तक वीडियो तो तकल क्लियर तो कळे एंड तक तो कळे फर्स्ट प्लेन ಮಾಡಬೇಡ ಅದೌನ್ ಸಾಮಾನು ಮುಖ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು घाम देऊ लागला चोर आणलेलो पत्रे ओव्हर आता काय ना एक दिवस फाटी येऊन कॅने दिल त्याने पलटे नाही ह्याचे फोन अरे चोर तो काल पेशंट ना काय ना ते गेले बंद मलगिದ್ದು फुल एंड चोर रे हो कळा चोर हो खाली असं त्यांनी नीचे खाची हा समज हा सीडी रोम ना रे नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मे 31 तारखेच्यान प्राथमिक आणि हायस्कूल सुरू जातले। विद्यार्थ्यांनी स्वागताची सगळी तयारी शिक्षकान केला, तशेंच शिक्षण विभागाच्यान समवस्त्र पुस्तकां पुरवठा केला। कारवार शैक्षणिक जिल्ह्यात 5 तालुक्यात मेळ 4,81,197 पुस्तक मोफत आणि 1,98,892 पुस्तक विक्री जालात। तसेच 47,171 विद्यार्थ्यांक समवस्त्राची मागणी आशिल्ली, त्यापैकी 45,741 विद्यार्थ्यांक समवस्त्र पुरवठा झाला।
शिर्सी शैक्षणिक जिल्ह्यात 1ली ते 10वीपर्यंत 1,10,000 विद्यार्थी मोजणी जाला. ह्या वर्साक SSLCक 10,000 विद्यार्थी शिक्षण घेवचो अंदाज आसा. प्रतिबंध कालावधी जाल्ल्यानंतर लाभदायक मच्छमार धंदो करच्या विचारान विकत घेयली बोट हाडतनात बुडली. अंकोला तालुक्याच्या बेलेकेरी हांच्या एक निश्चिकार व्यक्तीन होन्नावर भागाच्यान एक पर्शियन बोट विकत घेयली आणि ती बोट मंगळवाराक बेलेकेरी हाडताली. पण दुर्भाग्यवश बोट समुद्रात बुडली. जाल्यार इतर बोटीच्या मदतीन बोट वोंड बंदराचेर हाडली. आयच्या इतलोच न्यूज मुखार न्यूजच्या खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.